दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमीन. मोगाच्या नांव बरो दीस तुमकां सुमेस्ताक मागता. तुमची सर्गींची आवय मोरये मायेच्या जल्माच्या फेस्ताक तयाराय जावन 9 दिसांचे नव्यान आमी घर नासांव आनी आज नव्यानाचो तिसरो दीस आमी संभ्रमता आनी आयच्या दिसा आमी नियाळसो विशय जावन आसा मोरी कुटुंबा संबंद घट करूंक प्रेरण. मोरी एका कुटुंबांत जल्मली आनीक भाग्यवंत कुटुंब तिणें बांदून हाडलें. कुटुंबाच्या संध्या सांगाता मोगान जियोनो ताच्या कश्टाक आतां ती पावता. आमी जाणाव गब्रियल बुडव्यान तिका बरी खबर हाडल्या वेळार पयलें ती बरी खबर आपल्या मावशे भयणीक एलिझाबेथीक दिवच्याक ती दावी पयशिल्ल्या गांवांत जिवन आशिल्ल्या एलिझाबेथीक ती वचून मेळटा आनी थंयसर दावी वचून ती बरी खबर तिच्या सांगाता वांटून घेता. तितलें मात न्ही ती उतर प्रायर गर्भेस्त जाल्या म्हणून समजून तिची सेवा साकरी करता आनी अशें कुटुंबा संबंद घट करूंक मोरी आमकां शिकयता. मोगाचें नांव कुटुंब जावन आसा देवान दिल्लें एक वर्तें देणें. कुटुंबांत आमची वाडावळ जाता आनी कुटुंबांत एकामेकाचो संगातपणांत आमी जियेता. आज विशेष स्थितीन आमच्या कुटुंबा वचत आमी मागता आसतना मोरी येता न्हू कुटुंबा संबंद घट करचो तसलो एक बरोशे गुण आमच्या जिवितांत आमी रुता करया. तवळ तवळ आमच्या कुटुंबाच्या संध्या सांगाता मेळोन थोडो वेळ तांच्या सांगाता करचो न्हू. तो कुटुंबाचो संबंद आमी घट करया. तितलें मात न्ही आमच्या कुटुंबांत जर तर कोणी पिडेस्त कश्टांत आसात तांच्या गरजा हातांत पावो न्हू. मोरये माये बरी आमी सदांच एकामेकाच्या कश्टांत पावचो दिसलें बरें गूण आपणावया. ह्या घडये आतां आमी कवियां गीत सक्कड सांगाता मेळया. सकळ लागीं सरया आमचे ताळे एकया मोरये कोगोळसिया मोरता हितलानी सोद्या भोला एकठांय करया तांचो एक मुकुट घेवया आनी मायेक दिवया. सकळ सांगाता मेळया सकळ लागीं सरया आमचे ताळे एकया कोगोळसिया ताल्यां भितर पावतेली इशिवती आबोली फुलांक थंय मेळटली मोरये फावो जाली. सकळ सांगाता मेळया सकळ लागीं सरया आमचे ताळे एकया मोरये कोगोळसिया. आमी वचत विनंती कर बाळक मोरये क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. मोगाळी माये तुवें तुज्या जिवितांत कुटुंबाचो संबंद बांदून हाडूंक आनी क्रिस्ताक साक्ष दिवंक प्रामुख्यता दिली. एलिझाबेथेची भेट करून
हेरांच्या कश्टान पावोंक आनी संबंद घट करूंक देख दिली. तुजी देख आमी घेवंक आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या मदलो संबंद दिसान दीस वाडोवंक आनी बरीं कुटुंबां बांदून हाडूंक आमकां जेजुतां कृपा मागून धाड. ही आमी मागणें करता तुज्या कुशीन जल्मल्ल्या देवपुता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे. आमेन. आमच्या कुटुंबाच्या हर एका संध्याचो उडास काडया. आमच्या कुटुंबांत पयस आशिल्ल्या परगांवांत आशिल्ल्या आमच्या मोगाच्या मनशाचो उडास काडया. तांचे पासून आतां आमी मागया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरये कुरपेन बरुल्ले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल्ट तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरी देवाची माये आमा पप्पियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन बरुल्ले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल्ट तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरी देवाची माये आमा पप्पियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन बरुल्ले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल्ट तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरी देवाची माये आमा पप्पियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशें आदीन तसो आतां आनी सदांच सर्वता. आमेन. ह्या मिसाची ते सेवा देवादेन मेरी डिसोजा हिच्यापासून मिस पेटिता लॉरेन्स ग्लॅडिस डिसोजा पवित्र काळजा वाडो. देवादेन हेनरी कॉड्रस हाच्यापासून मिस पेटिता मार्क सेवरीन डिसोजा मदर तेरेसा वाडो. जे ते पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो आयच्या वांजेलांत तुमी आयकता जेजू गलिलिया प्रांत्यांत गेल्ल्या वेळार थंयसर देवसार लागलो एक मनीस ताच्या मुखार येता आनी ताचे भितर आसलो देवसार जेजूच्या मुखार सर पडोन म्हणटा जेजू नजरेना कित्याक तूं आयलाय आमकां नाश करूंक तूं आयलाय म्हण हांव जाणा कित्याक तूं देवाचो भाग्यवंत. वायट सकत देवसाराची सकत जेजू मुखार रावोंक सकना काल जाता आनी वायट सकतच जेजू देवाचो पोतू देवाचो भाग्यवंत म्हूण वळखता. आमच्या जिवितांत सदांच कितेंय वायट आमच्या जिवितांत आसा तर जेजू मुखार ते खंडीत रावोंक सकना. तर आज ह्या पवित्र मिसांत आमी वांटो घेता आसतना आमच्या मतींत आसले सर वायट चिंता वायट सकत पयस सरोन दी आनी नितळ काळजान आमचें जिवीत जियोंक देवाचो आदार आमी मागया. ह्या पवित्र रितींत पावते परी वांटो घेवच्या खातीर देवाच्या कुशेक आड वचून आमी आदारलेल्या सर पातकाचो आमी उडास काडया. देवा लागचे बक्षणे मागया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगिवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर सरीसपरा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो. आमेन. सोनिया काकळूत कर सोनिया काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर सोनिया काकळूत कर सोनिया काकळूत कर. प्रार्थुया. काकुळदारा देवा आमी भोव असक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा
तुझ्या पुताच्या आवयचो उडास करतना तिच्या विनवणेनं आमच्या सतकायंत आमकां बळ दी म्हणून आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हणून तुजे लागीं विश्वासान मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, पवित्र आत्मो सर वस्तूंची देवाच्या गूण संगतीची लागून सोदना करता. मनशा सैमांत मनशा थंय आसा तो आत्मो शिवाय हेर कोण ताचे भितरले गूट समजून घेत. तशेंच देवाचे गूट देवाचो आत्मो शिवाय हेर कोणूच नेना. आमी घेतला तो आत्मो संवसाराचो न्हय, बगार देवातावन आमी जोडलेलो. ताचे वरवीं आमचे वयर वतलेल्या देण्याची वळख धरूंक आमी शकता. आत्मीक संगतीचो विवर आत्मीक उतरांनी दिता, पूण आमी उलयता तीं उतरां मनशाचे जाणवेन विणलेलीं न्हय, बगार देवाच्या प्रेरक आत्म्यान शिकयलेलीं आसलीं. पूण आपल्या सैमा प्रमाणे जियेता तो मनीस देवाच्या प्रेरक आत्म्यातावन येतात त्यो संगती मानून घेना. ताका त्यो एक पिशेपण दिसतात. आत्मीक दृश्टेन व्हरोन पळोवची गरज देखून ताचे वरवीं त्यो आटापूंक जायनात. पूण आत्मीक मनीस सर संगती व्हरोंक शकता, तरी ताका कोणाच्यानच व्हरोंक जायना. पवित्र पुस्तकच हें म्हणटा, कोणाच्यान सरस्पराचें मन समजो येत, कोण तो ताका भूत सांगतलो. पूण आमकां जाल्यार क्रिस्ताचें मन लाभलां. देवाचें उतर हें. श्लोक. सरस्पराच्यो सगळ्यो वाटो नितीवंत. सरस्पराच्यो सगळ्यो वाटो नितीवंत. सोमी दयाळ आनी काकूदार, सोसनिकायेन आनी प्रितीमोगान बरलेलो. सोमेस्तांक सोरेस्पोर कितलो बरो, सगळे आपले रचने थंय कणवळ्यान बरलेलो. श्लोक. सोरेस्पराच्यो सगळ्यो वाटो नितीवंत. सोरेस्परा, तुवें रचलां तें सगळें तुजी स्तुती घातलें. तुजे भक्त तुका दिनवासतले, तुजे राजवटकायेची महिमा वाखणतले आनी तुजी व्हड व्हड कृत्यां ते नावाडतले. श्लोक. सोरेस्पराच्यो सगळ्यो वाटो नितीवंत. अशें समेस्त मनशांक तुजी वर्ती कर्तुवां आनी तुजे राजवटकेची प्रतिश्ठ महिमा कळी जातली. तुजे राज्य केदिंगस न्हय आळवचें, तुजी राजवटकी संततेच्या संततेक बाळतली. श्लोक. सोरेस्पराच्यो सगळ्यो वाटो नितीवंत. दिल्ल्या उतरांक सोरेस्पोर सदांच विश्वासी. सर आपल्या करण्यांनी तो मोगापात्र. सकला पडलेल्यांक सोरेस्पोर हात दिता, भागवल्यांक तो नीट उबी करता. श्लोक. सोरेस्पराच्यो सगळ्यो वाटो नितीवंत. जय जय. सर्वेस्पोराचे जय, सर्वेस्पोराचे. व्हड एक प्रवादी आमच्या मोदें उठला, देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. सर्वेस्पोराचे जय, सर्वेस्पोराचे. सर्वेस्पोराचे जय, सर्वेस्पोराचे. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. भाग्यवान लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमान तुका येसू मिया. उपरांत जेजू कपेरनाव नावाच्या गलिलियाच्या शहराक देवून गेलो. थंय तो साबाताच्या दिसा तांकां शिकोवंक लागलो. तो अधिकार आसलेल्या मनशा बरी उलयता तें पळोवन ताची शिकवण आयकल्ले सकट ताका विस्मीत जाताले. त्या सिनगोगांत देंवसा लागलो एक मनीस आसलो. जेजूक पळयतच ताणें व्हडल्या ताळ्यान अशी बोब मारली, नजरेताच्या जेजू,
तूं आमचे खबरेक कित्याक आयलाय? आमकां नास करूंक आयलाय मो? तूं कोण म्हण हांव जाणा, तूं देवा सौभाग्यवंत. पूण जेजून ताका बेस्तावन म्हळें, तोंड दम आनी ह्या मनशा तावन भायर सर. तितल्यार देवसरान समेस्ता मुखार ताका धरणीर आड घालो आनी ताका कांयच बाधा करिनासतना ताचे तावन तो भायर गेलो. लोक सकट तटक्क जालो की एकामेका लागीं उलोवन ते म्हणाले, कसलीं उतरां हीं? अधिकारान आनी पदवेन देवसराक तो फरमायता आनी ते भायर सरून वेतात. जेजू विशयांतली खबर भोंवतणीच्या प्रांत्यांनी गाजली. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. मोरये मायक मान करचे ह्या वक्ता ह्या देवा स्वादर आतां आमी मागया. आमची जाप आमच्या बापा आमकां आयक. आमच्या बापा आमकां आयक. सर्गीच्या बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी कुटुंबाच्या संध्यांची गरज समजून कुटुंबा संबंद घट करूंक जाय आशिल्ली कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. आमच्या देशाच्या आणि समाजाच्या सर फुडाऱ्यांनी समाजाच्या कुटुंबा हिता पासत वावरेचें आनी सर कुटुंबाच्या समस्यांक स्पंदन करून बरी समाज बांदून हाडूंक बेसांव दी म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. आमच्या कुटुंबाच्या सर संध्यांनी एकामेका खातीर फावो तो वेळ दिवंक आनी कुटुंबाचो संबंद घट करूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. ह्या दिसांनी कोरोना तशेंच हेर पिडेक वळख जाल्ल्या समेस्त पिडेस्तांक बरी भलायकी दी. ह्या पासत वावरच्या दाक्तेरांक, नर्सांक, समेस्त सेवकांक तूं सांबाळ. ह्या संवसारांत आयिल्ले अनवार बेगीनच निवार म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. संवसारांतल्या सर कुटुंबाच्या संध्यांनी मनशापणाची आनी सेवेची जिणी जियोंक एकामेका वळखूंक गरज आसली ससाय लाभय म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. बापा, तुज्या भुरग्यांची ही मागणी तूं दयेन मानून घे. आयच्या दिसा आमी आमचो गरजो तुजे मुखार दवरल्यात. तुजी खुशी वयतर ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. तुवें दिल्या तिळ्यांनी सोम्या हरसिता, बिंचना रंगळ उतरांनी तुका वंदिता. संतोष बरीत काळजांनी काणी काणिता, उल्हास बरीत गितांनी ओपून ती दिता. गे सोमिया मोगान तुगे, आमी देवची काणी तुगे. आशीर्वाद दयेन तुगे, तिचे सोवे आमकां तुगे. म्हज्या भाव भयणीनो, हे आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक म्हणतात असलें सावण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानकांनी महिमेक आमचे नेक्या पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्प मानून घे. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या वयसो भक्तीन उडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमीच तुका म्हणतात असलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हणून नम्रतेन मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारुया. आमी तीन सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं जापवंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत ओंकार मोरयेचो भक्तीन आमी आज उडास करता आनी तिचे दिन वाचण्याची गीत गावन तुजी कणवळाय आमी वाखणता. शेकान शेक प्रितमेचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता. सर काळी मनशां थंय कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय. तुजे लान्वीक साकरणेचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली
आनी असो सडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पोत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे वदेशी देवदूतांचो दळबार संतोषान तुका वाखणटा सरगार. तांच्या वाखणेक आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. तळपारांचो सर्वेस परतून सकानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंच की तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय उंच सर्गीन तुका जय जय उंच सर्गीन तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरण सोंसोवपेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी केयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. त्याच पुरे जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्याशी सांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेया, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराची रगत पदकाचे बोक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उडासाक करा. Bavartaso gut purgatubia. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तारलेली तुझ्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा सेवा, पीटर पॉल आमच्या गुडी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोबर सोदून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकूळट करे. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परजडीत मुखां मेळोवंक पळोवंक फावो करे. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरी देवाच्या माया संगती तिसपती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत जुता देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गांवक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून आमकां सर्गीच्या बापाची वळख करून दिल्या, सर्गीच्या बापा लागीं मागोवंक शिकयला ते मागणें सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकिल्ल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा.
सर वायटांतले अनवरांतले पिडेंतले अवघडांतले दुखांतले सर रितीच्या वायट वडण्यांतले अकालीक मरणांतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय समाधान आमकां आनी आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे मुर्व शानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकाचेर न्हय सोमया पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी खोटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. माय मोगासो एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकां आमी शांती पाठोवया. देवाची शिळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकुळट कर देवाची शिळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकुळट कर देवाची शिळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमकां शांती कर. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. त्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर खंयचे भाग म्हाका पवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. तुम्ही कितें केलें तेंच म्हाकाच तुम्ही केलें. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुम्ही कितें केलें तें म्हाकाच तुम्ही केलें. एकामेकाचो तुम्ही मुक्त आनी म्हजे सोबी एकवटान रावा. संसारार म्हजें काम तुमी मुखारून व्हरा. म्हजे गरे पाटलाव दारकाया. हांव भुकेल्लो म्हाका तुमी खावंक दिलें. हांव तानेल्लो तेन्ना पियेवंक दिलें. म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुज्या पुताच्या आवयचो उडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडोंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. अवंकार मायेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्या सजिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें बसयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. मरी कुटुंबा संबंद बळ करूंक उलो दिवच्या हे वखता भोव व्हडा संख्यान सकाळीं उठून ह्या नोवेनाक तुमी आयल्यात. तुमी आयिल्लो उद्देश एक मुरयेमायेचेर तुमी दवरलेलो अभिमान आनी मोग आनी एक मुरयेमायेचेर तुमकां आसची भक्त दाखोवन दिता. तुमकां हांव शाबासकी पाठयता. देवाचो विस्तार आशिर्वाद मागता. मुरयेमाय तुमच्या जिविताचेर भरपूर आशिर्वाद आपल्या पुता लागीं मागून धाडून दी म्हूण
म्हजे मागणी तुमचे खातीर जावन आसा. पूण ह्या वर्सा एक उणेंपण आमकां दोसता, पूण जाल्यार भुरग्यां खातीर आमी मागया. धाकटुलीं भुरगीं तांची भलायकी भोव गरजेची. देखून ह्या भुरग्यांच्या भलायकेच्या दिश्टीन ही हांगासर तांकां येवंक ना. येवच्या वर्सा खंडीत येतलीं. देखून ह्या भुरग्यां खातीर आमी निरंतर मागया. भुरगीं जावन आसा कुटुंबाचो संतोश, भुरगीं ना जाल्यार त्या कुटुंबा संतोश ना. देखून ह्या भुरग्यां खातीर विशेश करून मागया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमची सवय आसूं आनी सर पोदवेदार देव बाप पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची मोठ उपकार. वंदिता वर्णिता ये देव माये, भुरगींच तुजी आमी गीता गावून हसिता निर्वासता औकवारी मोरये. आसुका भक्ती नावे नमान करून मायत देवाची मायत शिंसांची आयक मायत येन मागणी आमची. जिणेच्या पयणार कश्टा अनवरां दी माई आमकां तुजी मजत. वंदिता वर्णिता ये देव माये, भुरगींच तुजी आमी गीता गावून हसिता दिनवासा औकवारी मोरये.